दॅट तुमचें नांव आशिल्लें पयलें आनी आतां तिकेट सिद्धार्थाक गेलेली आसा. ना सगळ्यांत पयलीं हांव आमचे ऑर्गनायझींग सेक्रेटरी सतीश दोन आनी पार्टीचे अध्यक्ष विनय भाई तेंडुलकर हांचे अभिनंदन करता की तांणी नॉमिनेशन टायम सोंपच्या पयलीं आमकां एक कॅन्डिडेट दिलो म्हणून. तशेंच हांव काल मुख्यमंत्र्यांनी एक इम्पास जाल्लो कित्याक तरी डिसिजन येना आशिल्लें ताच्या खातीर मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करून हो निकाल एकी कडेन व्हरून आमकां तो इम्पास काडून कॅन्डिडेट दिला नॉमिनेशन टायम सोंपच्या पयलीं. ताच्या खातीर हांव तांचें अभिनंदन करता. कितें म्हटल्यार म्हाका विचारलेलें भाईक हांव राजकारणान येवपाक नाका आशिल्लो, कोणें तरी विचारलें ही घराणीशाही जातली काय, पण जेन्ना भाईकूच हांव नाका आशिल्लो जाल्यार घराणीशाही जावंक शकना. आतां भाई ना जाल्यार हांव एक स्वतंत्र मनीस आसा, म्हजे स्वतंत्र विचार आसा आनी राजकारणान कोण तरी बरो मनीस येवचो हें भाईच म्हणटालो. सो ताच्या खातीर लोकांचे पणजेच्या लोकांचे ताकद ही म्हाका खबर आसा. तांणी एका साद्या मनशाक आमच्यान देशाचो रक्षा मंत्री पर्यंत व्हेल्लो आसा गेली 25 वर्सां आनी पणजेचे कार्यकर्ते भाई बरोबर कशे वावुरल्या तेंय म्हाका खबर आसा. तांणी कितलो घाम गळयला भाई बरोबर आनी तांणी आपली जोती कितली झरयल्या हेंय म्हाका खबर आसा. सो खंय तरी हांव तांकां ना म्हणूं शकचो ना. म्हणूनच जेन्ना अशे खूब जाण म्हजे कडेन आयले तेन्ना हांवें हातून पार्टेन ठरयलें जाल्यार हांव आसा अशें सांगिल्लें आनी आज पार्टीन डिसिजन दिला आनी पयलींच्यान हांव सांगता की पार्टी जी डिसिजन दितली ती म्हाका मान्य आसा. पार्टीन कॅन्डिडेट दिला. केन्ना केन्ना म्हणटात की राजकारणान सुरू करतना एस्पेशली कितें तरी स्वच्छ करपाक येवपाची इच्छा आसल्यार अडथळे येतात. भाईकूय खूब अडथळे आयिल्ले, म्हाकाय तशें आयल्या. पार्टीचो निर्णय मान्य करून पार्टी खातीर फूल फोर्सान आतां 19 मेक जो कॅन्डिडेट आसा सिद्धार्थ ताच्या खातीर काम करप अशें ठरयलां. पार्टीने म्हाका तेंच सांगलां आनी फ्रॉम डे वन आय वॉज टेलिंग द सेम थिंग वॉट एवर पार्टी टेल्स आय वील डू आनी तोच हीच म्हजी भुमिका आसा. But right from day one, you might be saying that whatever party's decision, you will abide by it. But at the same time, you were also not hopeful that you would be getting it. ना हांवें सांगल्या की म्हाका कार्यकर्त्यांचो श्रम आनी परिश्रम आनी खबर आसा. आनी हांव जेन्ना 15 दीस भोंवला कार्यकर्त्याच्या घरा गेला आनी तांचो भाईचो कनेक्ट आशिल्लो. इलेक्शनां येतली, इलेक्शनां वतली, पण कनेक्शन आसूंक जाय कार्यकर्त्यां बरोबर. आनी भाईचें कनेक्शन तांच्या बरोबर हांवें पळयलां गेली 15 दीस भोंवून. आनी खंयच्याय कार्यकर्त्याच्या घरान हांव जेन्ना वतालो तेन्ना म्हाका पळोवन ताची आवय तिच्या दोळ्यान जी दुखां येताली हेंय हांवें पळयलां. सो हे सगळे परिस्थिती आसतना तांणी जर म्हाका सांगलें की तुवें हातून येवंक जाय जाल्यार पार्टीचें डिसिजन सगळ्यान वयर आसतलें. पार्टीन सांगल्यार हांव आसा हें हांव डे वनांतल्यान सांगतालो. सो पार्टीन आज डिसिजन कितें तरी कारणां ठरोवन घेतलां. हांवें सांगलें, हांवें सगळ्यांचें अभिनंदन केलें तांणी सारकें डिसिजन घेवन आमकां टायम सोंपच्या पयलीं कॅन्डिडेट दिलो म्हणून. आनी म्हणून तितलेंच आनी चड सांगपाचें